खूब एलिगेशन घातली, एकय प्रूव्ह करूंक शकूंक ना. एकदां तरी सांबाळपाचो न्ही चोर आहल्यार. आनी हांवें डिसायड केला बोंब मारपाच्या फाटल्यान लागले माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांचें काम जायना. हांवें म्हाजें काम करीत राव. लेट एम प्रूव्ह न्हय, सिंपल. कितेंय घातला कोणा कडेन पळय कितें आनी तेतून हांव मिलींद नायक इनवॉल्ड आहा एमपीटीनसून चोरी जावपाक शकता. तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक कमी जातले न्ही मायनिंग सुरू जालें आनी लोकांचे प्रॉब्लेम ना. म्हणजे मायनिंग सुरू जालें जाल्यार डेफिनेटली सरकारान ठरवचें की इक्वल तेतून कमी करतो. शेवटी आमकां आमच्या लोकांच्या पोटाचें पळोवपा नाका थोड्या प्रमाणात, ताका सोडून दिवप. पळय लक्षांत दवर मरे 4000 आनी 1200 थोडे जाले. तुमकां क्लियर सांगला आमी, तुमी त्या युनियनाक मेळान विचारा तुमचो कितें रोल काय. तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक जे पॉल्युशन फेस करतात ते तुमचे कडेन येना बी कितें उपाय काडा म्हणून. तेच लोक कामाक आहा न्ही थंय. ते कोण आवाज करता? अरे तेच लोक थंय कामाक आहा न्ही तानावडे. पॉल्युशन लागता तेच लोक कामाक आहा. म्हणजे मोस्टली त्या एरियांतले लोक आतां एमपीटीन कामाक आसलेले वर्कर खंयचे चडशे. आनी एलिगेशन आहा पळय ते एलिगेशन म्हणून तुमी सांगता न्ही ते प्रूव्ह करा न्ही. आमी उबे आहा मरे. हांव कशें वचून सोडूंक खंय वचूंक ना. हांगाच आहा एलिगेशन घालीत आहा. एक तरी प्रूव्ह करा न्ही. सर ते पण ओवर जो एक्सपोर्ट जाता पळय तो ऑप्शन जाला तो ते म्हाका कांयच खबर ना. तुमी फायंड आउट करा डिपार्टमेंटा कडल्यान. डिपार्टमेंटान फायंड आउट करा. पण चोर मिलिंद नायक चोर जाल्यार ते प्रूव्ह करपाक कितें तरी आहा ते प्रूव्ह करा आनी भितर उडय. आय एम रेडी बाय. ओके आमकां हेच जाय आसलें. सिंपल. वी वर आस्किंग तुमी म्हणटा ते आयक तरी थंय येयल्यार हांव तुका 2 दिसान बरें दिवपाचो कितें 2-3 दिसान म्हाका सगळें क्लियर कळून दिवपाक. पण तें क्लॅरिफिकेशन मिलिंद नायकान दिवपाची गरज ना. म्हाजें काम फक्त स्टिवर्डरी. ओके आनी तो इश्यू जाला पळय तो पण लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आनी ते वेगन कवरींग बीन तुमी पळयना. 100% ना. ना न्ही. तुम्ही कोण हाडून दाखयत न्ही तुमी सांगता ते आयकता. 100% ना. ओके किंवा तांकां तुमी मागीर विचारूंक जाय. आमचें काम फक्त स्टिवर्डिंगाचें. हांव उलयतो नासलो तूं येयला म्हणून सांगता. स्टिवर्डिंगाच्या पलीकडे कांयच काम ना. दुसरे कडेनचें काम आहा पळय तो खंयसून कार्गो जाता खंय वयता खबर ना. ही बोट ह्या कंपनीन भरून दिवप इतलेंच काम. सो तुम्ही डायरेक्ट सगळं जे एलिगेशन तुमचेर घातलं ते डिनाय करता तुम्ही. आनी हांव ते तुम्ही चेक प्रूव्ह करचे म्हणटा तांकां प्रूव्ह करचे. डिनाय करना. तेंच्यांनी प्रूव्ह करप न्ही. कित्याक तेंच्यांनी हेच्या पयलीं 100 एलिगेशनां घातला. एकय कडेन एकय असो प्रूफ येवंक ना की हांव तितून भितर पडला किंवा तसान पडला किंवा कोणी तरी धरला म्हणून. जाल्यार कितें जालां. ते बेजिकली मागीर म्हणटा तशें आसा जाल्यार तुमकां सपोर्ट आहा म्हणटा आनी कोणाचो ते तशें म्हणटा. सो तुमी कायद्या वयर कोण सपोर्ट करूंक शकता. कायदो जर आहा कायद्यान कोण तरी रॉंग करता जाल्यार केद्या वयल्यान मनशान सपोर्ट केला तो मनीस साल्वार जावंक शकता जाल्यार तुमी दाखोवचें.